नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. फाटल्या थोड्या एपिसोडांनी आमी स्पेस टेलिस्कोप हांच्या बद्दल पळयलें. आमची पृथ्वी सोडून अंतराळात ज्यो वेधशाळा आसात, ज्यो स्पेस ऑब्झर्वेटरीज आसात हांच्या बद्दल पळयलें आनी आमी पळयताले हबल स्पेस टेलिस्कोप हो यंत्र. आतां हबल स्पेस टेलिस्कोप हो 20 वर्सां पयलीं नासान धाडिल्लो एक टेलिस्कोप आशिल्लो जाणें सगळें ब्रह्मांड आमच्या फुडें उगडून दवरलें. हें ब्रह्मांड कितलें सुंदर आसा हें आमी परतून परतून म्हणटात, पण आमी तें पळयले शिवाय, ताचो अनुभव घेतले शिवाय हें वाक्य आमकां खऱ्या अर्थान समजुपाचें ना. तर आज एक ट्रिपार आमी वचपाचे आसात. हें पुराय ब्रह्मांड, हाजी सोबीतकाय, हाजें सौंदर्य आनी हाजी कितें कितें रहस्यां आसा ही थोडी हांव तुमचे फुडें उगडून दवरपाचो प्रयत्न करतलो. आतां आमी आमच्या ब्रह्मांडाच्या टुराक वचचे पयलीं आमच्या आकाशा कडेन पळोवया. कितली सुंदर सगळे कडेन नक्षत्रां दिश्टी पडटात आनी हे नक्षत्रांचे समूह म्हणजे ग्रुप्स जाल्यात हांकां म्हणटात आमी राशी. आमच्या पुर्वजांनी कल्पना केल्ली की हे अंतराळात कितें तरी शिकारी, जनावरां, मनशां, देव अशें सगळें भरिल्ले आसात आनी त्या कल्पने पासून राशी किंवा कॉन्स्टलेशन्स हे रूढ जाले. आमकां हे सगळे जे हबल स्पेस टेलिस्कोपान जे आमकां सुंदर सुंदर आकाशांतली रत्नां दाखयल्या ही पळोवपाक आमकां एक एक राशींतल्यान भितर वचून टूर करीत करीत फुडें वचचें पडटलें. तर आमचो टूर सुरवात करचे पयलीं आमी डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी जे विंटर स्काय आसता हे आकाशा कडेन वचया. एक सुंदर राशी दिसता, ताका मृग किंवा ओरायन अशें म्हणटात. मृग हाच्या बद्दल हांवें तुमकां खूब सांगलां. तुमी जर आकाशात पळयलें तर तुमकां ही 3 नक्षत्रां सारकी ठळक दिसतात, ब्रायट आसात आनी सारकें लक्ष आपल्या कडेन घेतात. पूण ही नक्षत्रां आसा ओरायन हे ग्रुपा भितर फक्त 3 स्टार्स. हे ओरायन हे राशी भितर जो शिकारी आसा, शिकारीची कल्पना ओरायनाक केल्ली आसा. खूब नक्षत्रां आसात. वयर 2 आसात ते शिकाऱ्याची भुजां, शोल्डर्स. सकयल 2 आसात ते शिकाऱ्याचे पांय. हो मदीं 3 दिसता तो ताजो बेल्ट आनी बेल्टाचे सकयल 3 बारीक नक्षत्रां दिसतात, ती शिकाऱ्याची तलवार. असो हो शिकारी किंवा ओरायन कॉन्स्टलेशन आसा. आतां आमच्या सोलार सिस्टमाच्यान 1,500 लायट इयर्स इतले पयस आमी ओरायनाचे दिशेन गेले, ताज्या स्वोर्ड, ताजी तलवार आसा त्या दिशेन गेले तर आमकां ओरायन नेब्युला ही सुंदर वस्तू मेळटा. ओरायन नेब्युला कितें हो आमी पळोवया, हाजे बद्दल जाणून घेवया, एक सुंदरशी हाजी भोंवडी आमी मारून घेवया. आतां ओरायन हो कितलो सुंदर आसा. ओरायन नेब्युला हे तुमी पळयलें. आतां नेब्युला म्हणजे कितें? हायड्रोजन गॅसाच्या ढगांक अंतराळात नेब्युला अशें म्हणटात. ही एदी एदी व्हडली विशाल ढगां आसतात जातून हजारांनी सौरमंडळ बसपाक शकतात. इतले सुंदर आनी इतले विशाल ही आसा ओरायन नेब्युला. जेन्ना हबल स्पेस टेलिस्कोप हे ओरायन नेब्युला कडेन पॉयंट केलो तेन्ना तातूंत आमकां केन्नाय पयलीं दिसूना इतलीं 3,000 नक्षत्रां सुंदर दिसपाक लागलीं. असली इमेज केन्नाय पृथ्वी वयल्या खंयच्या टेलिस्कोपान काडूं नाशिल्ली. अल्ट्रावायलेट लायट म्हणजे नवी जन्माक जेन्ना येतात नक्षत्रां, अल्ट्रावायलेट लायट प्रसारीत करतात, त्या लायटान ती धांपिल्ली आशिल्ली आनी फक्त हबल स्पेस टेलिस्कोपान हाजो खरो नेचर आमकां दाखोवन दिलो. इतलो सुंदर आसा हो ओरायन नेब्युला. आतां धाकटे टेलिस्कोपांनी सुद्दां तुमी ओरायना कडेन पळयलें जाल्यार 4 नक्षत्रां तुमकां सारकी ब्रायट दिसतलीं. ही शेकड्यांनी आसात पूण 4 तुमकां ब्रायट नक्षत्रां दिसतलीं. हाका म्हणटात आमी ट्रेपेजियम. सो हे ट्रेपेजियम म्हणजे कितें? सगळ्यांत नवी जन्माक आयिल्ली आमच्या सौरमंडळा लागची ही नवी नक्षत्रां. ओरायन नेब्युला हो नक्षत्रांचो जन्माचो स्थान. इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स. धाकटी धाकटी जन्माक आयिल्लीं भुरगीं नक्षत्रां ह्या हॉस्पिटलांत तुमकां दिसतलीं. पण हाज्या बरोबर आनी एक अजाप आसा. हबल स्पेस टेलिस्कोपान प्रोटोप्लॅनेटरी डिस्क्स नाल्यार प्रॉप्लिड्स जाका म्हणटात हो विचित्र वस्तू हे ओरायन नेब्युलान भितर सोदून काडलो. आतां हे प्रॉप्लिड्स म्हणल्यार कितें?
जेन्ना आमचो सौरमंडळ जातालो, सोलार सिस्टम क्रिएट जाताली, तेन्ना एक व्हडले ढग आशिल्ले जाका नेब्युला म्हणटाले. त्या ढगांतल्या गॅसा पासून आमचो सूर्य बनलो आनी ज्या ढगान जी रेंव आशिल्ली, जी माती आशिल्ली, जी डस्ट आशिल्ली, त्या डस्टा पासून ग्रहां बनली. तशेंच ओरायन नेब्युला भितरूय बी नक्षत्रां तर जल्माक येतातच, पूण हे नवे जल्माक आयिल्ल्या नक्षत्रांच्या भोंवती अशी धुळेचे व्हडले व्हडले डिस्क सापडल्या. हाचो अर्थ असो की थंय नक्षत्रां बरोबर ग्रहांची बी उत्पत्ती चालू आसा. कोण जाणा, फुडें केन्नाय तरी थोडे बिलियन वर्सांनी आमच्या पृथ्वी सारखे अनेक ग्रह सुद्धा थंय जल्माक येवंक शकता आनी ताजेर आमचे सारखे मनीस सुद्धा आसूंक शकतात. फुडें फुडें आमी रावन पळोवचें पडटलें कशें हें क्रिएशन फुडें पावता तें. आतां आमच्या ओरायन नेब्युला कडल्यान दुसरे कडेन वचुया. 7,500 लायट इयर्स पयस वचुया आमी आमच्या सोलार सिस्टमा कडल्यान. एक सुंदर राशी आसा आकाशांत जी दक्षिण दिशेक चड सुंदर दिसता, ताका करिना कॉन्स्टलेशन अशें म्हणटात. करिना म्हणजे व्हडें बोट आनी हे बोटीन भितर हे सुंदर रत्न लिपिल्लें आसा. करिना नेब्युला. हे करिना नेब्युलाची सोबीतकाय इतली आसा की तुमकां पळयल्यारूच ती अनुभव घेवपा मेळटली. एक ल्हानसो टूर मारून येवया. करिना नेब्युलान जे वस्तू आसा, जाचे कडेन आमी आतां वचपाचें आसा, ताका मिस्टीक माउंटन अशें म्हणटात. हो जो मिस्टीक माउंटन आसा, एक नेब्युला आसा, एक प्रकारचो नेब्युला आसा आनी हे नेब्युलान भितरूय बी ओरायना सारखे नक्षत्रांचो जन्म चालू आसा. तुमी मिस्टीक माउंटन कित्याक म्हणटात? दोंगरा सारकी आकृती आसा ताजी. एक माउंटेनियरींग जर तुमी केलें आनी ह्या दोंगरांचेर वयर चडले जाल्यार दिसता की वयल्यान जसो लावा उसळटा तशें गॅस उसळत आसा. हाचो अर्थ असो आसा की भितर धाकटी धाकटी नक्षत्रांचें क्रिएशन चालूच आसा. ही आनीक एक फॅक्टरी आसा आमच्या युनिवर्सान जातून स्टारांचें प्रोडक्शन चालू आसा. आतां जेन्ना तुमी हे नेब्युला कडेन पळयतात तेन्ना हाचे वेगळे वेगळे रंग दिश्टी पडटले. आतां हे रंग आमकां दर्शीत करतात की हातून वेगवेगळे तरेचे गॅस आसा. म्हणजे निळे रंग जो ऑक्सिजन आसा तो सूचित करता. हायड्रोजन आनी नायट्रोजन ग्रीन रंग सूचित करता आनी तांबडो रंग जो दिसता तो सल्फर हे गॅसाचे रिजनान आसता. सो जेन्ना आमी हे अशे वस्तू स्टडी करतात, हांचे कलरा वयल्यान हांचे कॅमिकल्स, हांचे गॅसीस हे सगळे हबल स्पेस टेलिस्कोप आमचे कडेन डेटा धाडपाक शकता आनी आमी पळोवपाक शकता की आमच्या ब्रह्मांडात कशी कशी उत्पत्ती चालू आसा ती. आतां हाजे कडल्यान आमी फुडें वचुया. जेन्ना नेब्युला हे ढगांतल्यान नक्षत्रांचो जन्म जाता, फुडें कितें जाता? सगळीं नक्षत्रां जेन्ना गॅसाच्यान क्रिएट जालीं तेन्ना गॅस काबार जाता आनी नक्षत्रांचो व्हडलो समूह उरता, ताका म्हणटात क्लस्टर. क्लस्टर म्हणजे पुंज. हजारांनी हजारांनी नक्षत्रांचो पुंज, जसो हांगा तुमकां दिसता. आमची जी मिल्की वे गॅलेक्सी आसा जातून आमी रावतात, आमचे शेजारी म्हणल्यार सगळ्यान लागीं आसा त्यो गॅलेक्सी म्हणल्यार लार्ज मॅगेलॅनिक क्लाउड आनी स्मॉल मॅगेलॅनिक क्लाउड. तुमकां ह्यो गॅलेक्सी दिसतात, पळोवपाक दोळ्यान तुमकां टेलिस्कोपा शिवाय तुमी शकतले. एकूच काम करचें पडटलें, कन्याकुमारी वचचें पडटलें. कन्याकुमारी जेन्ना तुमी वचून रावतात तेन्ना पयस समुद्रान भितर तुमकां 2 ल्हान ढगां कशे दिसतात. हाकाच आमी म्हणटात आमचे मॅगेलॅनिक क्लाउड्स. मॅगेलॅनिक क्लाउड्स म्हणजे एक्चुअली 2 गॅलेक्सी ज्यो आमच्या
मिल्की वे गॅलेक्सीच्या लागीं आसात, सॅटेलायट गॅलेक्सीज अशेंच म्हणटात. जेन्ना जो फेमस एक्सप्लोरर आशिल्लो मॅगेलन तो समुद्रान गेल्लो तेन्ना हाणें तें पळयल्लें आनी ताका ती ढगां दिसलीं, त्याच खातीर मॅगेलॅनीक क्लाउड्स अशें तांचें नांव आसा. आतां हे मॅगेलॅनीक क्लाउडान ही सुंदर क्लस्टर नक्षत्रांचो आमच्या हबल स्पेस टॅलिस्कोपान वळखून काडला. आतां हाजी स्पेशालिटी म्हणजे कितें तर सायडीन तुमकां अशे निळे निळे अशे गॅसाचे पट्टे कशे दिसतात. सो हें अशें सुचित करता की हांगा पयलीं एक व्हडलें नक्षत्र आशिल्लें, सामकें सुपर मॅसिव स्टार आशिल्लो आनी ते स्टाराचो जेन्ना सगळो हायड्रोजन गॅस काबार जालो तेन्ना स्फोट जालो, जाका आमी सुपरनोवा एक्सप्लोजन अशें म्हणटात. आनी ते स्फोटा पासून कितें जालें, गॅस परत अंतराळात पसरली आनी त्या गॅसा पासून परत नक्षत्रांचो जल्म जालो. आतां ह्या आमच्या नक्षत्रांच्या जल्मांतल्यान आमी फुडें वचुया. अनेक सुंदर अद्भुत आनी सामकें लोकांक अजाप करून दिवपी अशें चित्र हांव तुमच्या फुडें दवरतां. उत्तर दिशेंत एक सुंदर राशी दिसता आकाशांत, ताका भुजंग राशी किंवा सर्प राशी अशें म्हणटात, सर्पेन्स कॉन्स्टलेशन. हे कॉन्स्टलेशनान जर आमी पळयलें तर आमच्या पृथ्वी पेक्षा 7000 लायट इयर्स इतले पयस. 7000 लायट इयर म्हणजे कितें? प्रकाश लायट पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर इतले पयस धांवता. सगळ्यात फास्टस्ट ट्रॅव्हलिंग थिंग इन द युनिवर्स इज लायट. आनी लायटीक 7000 वर्सां लागतात, इतले पयस आसा हो ऑब्जेक्ट. आनी हे ऑब्जेक्टाक आमी म्हणटात ईगल नेब्युला, गरुड अशें हाजें नांव सायंटिस्टांनी दवरलेलें आसा. हे ईगल नेब्युला इतलो अद्भुत वस्तू आसा की जेन्ना हबलान हें चित्र फर्स्ट टायम नासाक धाडलें तेन्ना सगळ्यांक एक तरेचो शॉक जालो. हे पिलर्स ऑफ क्रिएशन जे ईगल नेब्युलान आसा हें कितें? फाटीं आमी जें पळयलें तें फक्त गॅसाची ढगां आशिल्लीं जातून नक्षत्रांचो जल्म जातालो. पूण ईगल नेब्युलान दाखोवन दिलें की नक्षत्रां बरोबर हजारांनी हजारांनी कोट्यांनी ग्रहां आमच्या युनिवर्सांत जल्माक येतात. ही सगळे जे तुमकां दिसतात पिलर्स खांबे हे सगळे धुळीचे खांबे आसा. आनी जशी आमची पृथ्वी आनी सगळीं ग्रहां धुळी पासून बनली तशेंच हे नेब्युलान भितर ह्या नेब्युलाच्या धुळी पासून ग्रहांची उत्पत्ती चालू आसा. इल्ले इल्ले डॉट्स कशे दिसतात भितर ताका एग्स किंवा इवॉपरेटिंग गेशियस ग्लोब्युल्स अशें नांव दवरलेलें आसा. तर हबलान अशें दाखोवन दिलें की हे पूर्ण नेब्युलान भितर कोट्यांनी कोट्यांनी ग्रहां जल्माक येतात. एक एक मिलिमीटर जो जागो आसा त्या मिलिमीटरान इतली धूळ भरिल्ली आसा की एक एक मिलिमीटराच्या धुळेन हजार हजार ग्रहां जल्माक येवंक शकतात. कल्पना करात आमच्या ब्रह्मांडात ऑलरेडी कितलीं ग्रहां जल्माक आयले आसतलीं आनी मे बी तातूंतले खंयचे तरी एक तरी ग्रह पृथ्वी भशेन आसूंक शकता. हय काय ना तुमीच विचार करात. हे पॉयंटाचेर आमचो एक ब्रेक घेवपाचो वेळ जाल्लो आसा. एक ईगल नेब्युलाचो टूर करात आनी आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी परतून रोखडे मेळुया.